ಪಾಣ್ಸಂಕೋ 40A57. Sentosan ullasan दिनवार्षिकाचा बलिदान भेटो बापा मंदिरात जमल्या भक्ती मोरात कळत्या काळजान कुटुंबास विहिता महिमा तुझी सदा संतोषान गायता उतर तुझे ऐकूं काशेता जिनेच्या कृपा माता जीविताच्या उड्या कत्रिता ससनी जीविती मुन परता संतोषान उल्हासा दिनवार्षिकाचा बलिदान भेटो बाबा मंदिरात जमल्या भक्ती मोनात कळत्या काळजा कुटुंबास विहिता महिमा तुझी सदा संतोषा गायता. देव बरो दीस दिवन तुमकां समेस्त म्हज्या मोगाच्या भावांनो भयणींनो फिरगेजकारांनो भुरग्यांनो तशेंच माध्यमा मुखांतर हे मिसाचें बलिदान भेटयतल्या सर भाव भयणींनो तुमकां समेस्तांक पयल्यान पयलें बाकी संतोश भरीत पास्का फेस्त मागता जिवंत जेजू तुमचेर भरपूर आपलो आशिर्वाद घालून दी तुमकां आपल्या बेसांवांनी भरून दी म्हूण आमचे मागणे तुमचे खातीर जावन आसा. हे संदर्भार देवान आपणा केले उपकारांक कर्गमसान भेटयतात ग्रेसी डिसोज आनी त्यादर वडो कॅलिस्टस मिनेजस आनी गुटां पवित्र कळसा वडो बेबी जेनसिया मिनेजस पवित्र कळसा वडो रीना मोंतेरो पवित्र कळसा वडो फेडरिक कुटिनो आनी गुटां पवित्र कळसा वडो फिलिप दीपक कुटिनो सांजद वडो ह्या सर्व बसोत मागे हांव समेस्त बसोत मागे जे कोणा मागतान बसयला हांव उडास करून हांचे बसोत ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागे. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या स्वामी जेजू क्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोबे आसूं. मोगाच्यानो 40 दिसांचो प्रादीत काळ संपवन जेजूच्या पुनर्जन्म परब दबजानाचरण करूंक आमी हांगासर जमल्या. स्वाम्याचें पुनर्जीवनपण ताच्या कश्ट मरणा वरवीं मात्र साध्य आशिल्लें तें सत आमी सर्वांनी मानून घेवंक आमकां उलो आसा. देखून आयचे देवस्थितीचो संदेश पुरसा मुखांतर पुनर्जीवनपण मरणा मुखांतर जिवीत हो संदेश देवाच्या उतराद्वारे आमी नियाळ्या आनी तेचे दिशेन जिवंक कृपा मागया. ह्या पवित्र हितूंत फावो ते बरी वांटो घेवचे खातीर आमचे पातकां आमी वळखून घेवया. सक्कड सांगता म्हणया हांव पातकी सर्वेस्वा देवा तुमकां भाव भयणीनो उजगण्या उसारू संता मनान चिंतून तोंडान उसरू वायट करून बरें विसरू हांवें जायती पातकां केल्यान ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो अपराध ओ म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासून सुद्दां समखा मरेन सगळ्या देवदूतांक भोगतां आनी तुमकां भाव भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सुरेश्वरा देवा लागीं विनंती करात प्रार्थना मागता. सर्वदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. Cristo
काकुतकर सोमिया काकुतकर सोमिया काकुतकर महिमा देवा महिमा देवा महिमा देवा उजळली आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेश्वरा देवा सर्गीच्या राया सर्वोद्वेदा देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता आम्ही तुका दिन वाजता तुझ्यात वैभवापासून आम्ही तुका वाकता सुम्याची सुख्रिस्ता बापाच्या एकल्यास होता सोमिया देवा देवाचे शेळी तू संसाराचे पाप काढता आमची काकुतकर तू बापाच्या उज्या पोस्टात आमचे मागणे मानून घे की त्या पवित्र ज्ञान सांगाती देवा बापाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता एकलोस तुम पोवी एकलोस तू ईश्वर एकलोस तू परमेश्वर आमेन 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 प्रार्थूया. देवा आमच्या सोडून दारान तुझ्या एकल्याच पुतोरी मरणाचे सईत वरून आयच्या दिसा तुझ्या सर्गीचो दारोट आमकां उगडलोय ताच्या सईत पुणार जिवनपणाची भक्तीन आनी दाबाजान आमी परब संभ्रमता तर आतां तुजो पवित्र आत्मो आमच्या काळजांनी घाल आनी ताचे वरें आमचें जिवीत उजवाडाचें नवें जीव जावं दी आमच्या सम्या तुझ्या पुता जेजू ख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजें सगळें पवित्रात्म्याच्या एकपणा जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा आमेन. धर्मदुताचे कृत्य पुस्तकांतले वाचप तवळ पेद्रून उलोवंक सुरू केलें जुवावन स्नान परगटलें त्या उपरांत गलिलियांत सुरू जावन आख्ख्या जुदेवान कितें घडलें तें तुमकांच कळीत आसा देवान कशें नजरेचो जेजूक पवित्र आत्म्यान आनी पदवेन मागलो ह्या विशयी ती तुमी आयकलां तो सगळ्यांनी बरें करीत आनी देवसराचे पदवेकाल आशिल्ल्यांक बरी करीत गेलो कित्याक देव ताचे सांगाता आसलो आनी जुदेवाच्या गांवांत आनी जेरुजलेमांत ताणें केल्ल्या सर्वांचे आमीच साक्षी एक कुर्सार उमकळून ताका ताणें जिवीशी मारलो पूण तिसऱ्या दिसा देवान ताका जिवांत उठयलो आनी तो दिश्टी पडोवंक निर्मिले सक्कट लोकांक न्हय पूण देवान पयलेंच नेमलेल्या साक्षीदारान म्हणजे आमी मात्र ताका पळयलो देवान ताका मेल्ल्यांतलो जिवांत उठयला उपरांत आमी ताचे सांगाता जेवल्या आनी पियेल्या आनी आतां देवान ताका जिव्यास आनी मेल्ल्यासो निती करता नेमला म्हूण लोकांक परगट करूंक आनी त्या विशयी साक्ष दिवंक जेजून आमकां तकीत दिल्या ताका सतमणतेल्या समेस्तांक
ताच्या नांवा मारिफात पदकांचे बॉक्साने मेळटा म्हणून सोमेस्त प्रवादी रुजवात दितात. देवाचे उतारे. Diso Jesu serves porans kello ya disami sontos ullas kuruya. Diso Jesu serves porans kello ya disami sontos ullas kuruya. Serves poradin wasuya कित्याक तो बरो ताची विश्वासी दया सजना बाळता. तर इस्रायल ताका वाकणून म्हणो ताचो विश्वासी मोग सजना बाळता. दिसो आयसो सर्वेस पोरांस केल्लो या दिसामी संतोष उल्हास करूया. सर्वेस्पराच्या उजव्या हातान जैत वेला ताच्या उजव्या हातान मातकार्यां चल्ल्या. हांव मोरसाना हांव जिवंत रावतलो आनी सर्वेस्पराची अद्भुत कार्यां वर्णितलो. दिसो आयसो सर्वेस्परांस केल्लो या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया. बांदप्यांनी नाका म्हूण उडयलोलो फातो जालो बांदप्याचो मोल्या फातो. आपले सर्वेस्पराचे काम हे पळोवन आमी तटक जाल्या. दिसो आयसो सर्वेस्परांस केल्लो या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया. दिसो आयसो सर्वेस्परांस केल्लो या दिसा आमी संतोष उल्हास करूया. सांत पावलान कोलोसेकारांक बरयल्ल्या पत्रांतले वसा. भावा भयणीनो, क्रिस्त सांगता जर तुमी जिवंत जाल्यार तर सर्गींच्यो वस्तू तुमी यात्रेगा. थंय क्रिस्त देवाच्या उजव्याक बसून आसा. संवसारी वस्तू गमान दिनासतना सर्गींच्या वस्तू चड मोन दिया. कित्याक तुमी मेल्यार तुमची जिणी क्रिस्त सवे देवा थंय लिपोवन आसा. आमचे जिवीत जावन आसलेलो क्रिस्त प्रत्यक्ष जाता त्या वेळार तुमी ताजे सांगाता मैमेन प्रत्यक्ष जातल्यार. देवाचे उतार हे. देवाचे उडुपकार. आमी पास्काची क्रिस्तांची पास्काची शेळी भेटून जाली. देखून बापान दबाजान सर्वेस्पराक ही परब आमी चलोवया. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. भगवान जुआ प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका येसुम्या.
आयतारा फांत्या फरार उजवाडच्या आदी मागदेलाची मोरी पोंडासरसी आयली. ती समाधीच्या तोंडाक दवरलेली शिळा फाटी लोळयल्ली तिने पळयली. तवळ ती सिमांव पेद्रू आनी जेजूक मोगासो जावन आसल्या सिसा लागीं धांवून येवन म्हणाली, सुम्याक पोंडांतलो काण वेला आनी ताका खंय दवरला म्हूण आमी नेणाव. तेदवा पेद्रू आनी तो आनी एकलो सीस समाधीसरसी बायसन गेले. ते दोगी धांवत गेले, पूण तो आनी एकलो सीस पेद्रू प्रास बेगी पावलो. ताणें बागोवन तिळण पळयतना दळणीर पडलेली सणाची वस्त्रां ताका दिसलीं, पूण तो भितर गेलो ना. ताच्या फाटल्यान सिमा पेद्रू येवन शिदा समाधी भितर रिगलो. थंय ताणें दळणीर आसलेली सणाची वस्त्रां देखलीं, पूण जेजूच्या मस्तकाक रेवडायलेलो तुवालो त्या सणाच्या वस्त्रा सांगाता नासतना वरे विंगड दवरलेलो ताका दिसलो. तेदवा समाधीसरसी पयलें पावलेलो तो आनी एक सीसी भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी सतमानलें. तो मेल्ल्यांतलो परतन जिवन जावंक जाय आसलो ही पवित्र पुस्तकाची सांगणी तेदोळ पर्यंत तांकां समजली ना. देवाचें उतर हे वागणी तुका क्रिस्ता. क्रिस्त थंय म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो भुरग्यानो तशेंच समेस्त म्हज्या मोगाच्या मित्रांनो, आज आमकां व्हरतो संभ्रम, व्हरतो दाबाजो. कित्याक म्हळ्यार पास्काचें फेस्त. हें पास्काचें फेस्त आमी राखून आसल्या 40 दिसांची तयारी आमी केली हे पास्का फेस्ताक. मास खावंक ना, मासली खावंक ना, जिंजवार, उपास, पुलाव माळूंक नात, फंक्शनां नात, काजारां नात, खंयचेय नात. आनी आसता न्हू आमकां संतोश. कालें खावयेत, कालें पियेत, कसलीय गम्मत करयेत, पार्टी करयेत, कांय प्रॉब्लेम ना, संतोश. हें पास्का फेस्त आमच्या जिविताच्या भावार्थाचें फेस्त. हेचे पास्काचें फेस्त आमच्या भावार्थाचो उगम. हें पास्काचें फेस्त आमच्या क्रिस्ती सर फेस्तांची आवय. हें फेस्त नासलें जाल्यार आमी खंयचींच फेस्तां करूंक शकते ना. देखून एक फेस्ताची आवय आसा जाल्यार हें पास्काचें फेस्त. कित्याक हें भावार्थाचें फेस्त. ह्या फेस्ता वयर आमचो भावार्थ आसा. जर तर जेजू जिवंत जावंक नातलो जाल्यार आमी हांगासर ही गरजेंती आसती ना, ही गरजी आसती ना आनी आमचें अस्तित्वय आसचें ना. देखून हें फेस्त अत्यंत पवित्र आनी दबाजीक परब आमी संभ्रमता. मोगाच्या भावानो भयणीनो, आयच्या सुवातेंत आमी पळयलें आयताराचो फांतें. आयताराचें फांतें जेजूचें जेवण जाल्लें निमाण्या ब्रेस्ताराच्या दिसा. जेजू कुर्सार मारलो शुक्रारा. शनवारा साब्बत असो दीस. कालच्या दिसा इस्रायलान जुदेवांचें फेस्त व्हडलें पास्काचें फेस्त कालच्या दिसा. शुक्रारा शनवारा तांकां कालच्या दिसा दबाजीक परब तांची पास्काची. आनी कालच्या दिसा म्हणजे शनवाराचो तांची पास्क परब. शुक्रारा दिसा जेजू कुर्सार मरण पावल्लो आनी शनवारा दिसा तांकां मातयेक पावूंक जायना. देखून निकोदेमान पिलाता लागीं रजा मागून पयलींच तो पोंड आपणाक म्हूण दवरलो त्या पोंडांत ह्या जेजूक ताणें दवरलो शुक्रारा दिसा. शनवाराचो दीस आयताराचें फांतें. आयच्या दिसाचें फांतें. ह्या फांत्या बारार मगदलाची मरी पोंडासरसी आयली. पण कित्याक ती आयली? साब्बत असो दीस शनवार कांयच करण्यो करूंक आडवारल्यांत जेजूक एक चुरमणी इल्लेशें तेल मागूंक जाय. पोंडा भितर वचूंक जायना जाल्यार ओडणी म्हळ्यार कोणाकय अवकाश मेळो नासलो जेजूक पळोवंक, जेजूक तेल मागूंक वा जेजूक एक अंतीम दिश्ट घालूंक कोणाकय अवकाश नासलो. शुक्रार असो दीस, साब्बत असो दिसा कांय करूंक जायना. देखून आयताराच्या फांत्या बारार पोंडा लागीं वचून म्हणी इल्लेशें तेल घालतली जेजू मागतली म्हणल्यार त्या बरोबर शांती आयिल्ली पोंडा लागीं. आनी पळयता कितें पोंडाचे बागील उक्तें आसा म्हळ्यार लोळयलेली शिळा, दंपलेली शिळा ती उक्ती आसा. बागून पळयता पोंड खाली आसा.
थंयसर आसले पारागारनांत धांवल्यात. आनी ही खबर ती सीदा येवन जेजूच्या सिसा लागीं थंयसर पेद्रू आनी एकलोसीस म्हणटा जुवांव, आनी एकलोसीस म्हणटा तो जुवांव पेद्रू आनी जुवांव आसले. पेद्रू तर प्रायसो, जुवांव तरणाटो थंयसर आसले. आनी जेजूक आनी पेद्रूक, जुवांवक आनी पेद्रूक ही खबर ती सांगता. आनी ते धांवतात खंयसर पोंडा लागीं धांवतात. आनी थंयसर धांवतना म्हातारो कितलो धांवत, तरणाटो जोर धांवता की म्हातारो जोर धांवता? तरणाटो. जुवांव फास्ट धांवलो, पेद्रू सकास धांवलो, पूण पयले पावलो जुवांव. पूण जुवांव भितर वचोंक ना, भियेलो तो. कळ्ळें की भितर काले म्हणे आसा जाल्यार भियेलो तो. देखून थंयच रावलो पोंडा लागीं. पेद्रू आयलो सीदा भितर गेलो पोंडा भितर. आनी कितें पळयता थंयसर, थंय धरणीर आसलेलीं साणाचीं वस्त्रां तांणी देखलीं. आनी जेजूच्या मस्तकाक रेवडायलेलो तुवालो त्या सणाच्या वस्त्रा सांगाता नासतना वरवीं गड दवरलेलो तो पळयलो. म्हळ्यार हांगासर खुद्द जेजूनच उस्त्रां सोडयल्यांत आनी सायडीन दवरल्यांत तुवालो एकाण बगलेक दवरला आनी जेजू उठून भायर गेल्ले बरी. कोणीय सोर्न वेल्यार काल्यां करतात, सगळीं कुडीत व्हरतात न्ही गी. आं सगळीं कुडीत उस्त्रां कितें सोडटात. आं आनी ही गजाल तांकां समजूंक ना. मेल्ल्यांतलो पत्तन जिवान जावंक जाय आसलो ही उतरां तांणी नियाळ्ळीं. ताचे उपरांत जेजू तांकां दिश्टी पडलो, सबारपोटी दिश्टी पडलो, पेद्रूक दिश्टी पडलो, जुवांक दिश्टी पडलो, मरी मागदला दिश्टी पडलो. आनी तांचे सांगाता तो उलयलो. तांचे सांगाता तांणी भाजलेली मासली केली, उंडो केलो, उंडो मोडलो. हे सगळीं गणितां केल्या उपरांत तांकां समजलें जेजू जिवंत जाला, जेजू जिवंत जाला. आनी वचून परगट केलें तांणी. आनी जेजू सगळ्यांक मेळ्ळो. 11 जाणां सिसांकी तो मेळ्ळो, मरयेक मेळ्ळो, मरी मागदलेनाक मेळ्ळो, तांचे लागीं उलयलो. आनी हे सगळें करतना तांचे मदीं एकलो आशिल्लो तोमास. तो म्हणालो तुमी बेश्टे म्हणटात तो जिवंत जावंक ना, तुमच्यो त्यो पुट्टू काणयो, तुमकां कांय तो एणे दिश्टी पडटा कोणा, तुमी सपन येतात तुमी. कित्याक म्हणजे तुमी तेच्या सांगात आशिल्ल्यात न्ही, आनी तो मरतना आनी तो वळवळतना तुमी आशिल्ल्यात, देखून तुमकां ते भक्ता जावंक बरो, पूण तो बिलकुल जिवंत जावंक ना. ताका कोणी स्वर नेला जायचे. तुमी पटी जर तर हांवें पातयेचें जाल्यार ताच्या हाताच्या बुराकांत म्हजीं बोटां हांवें घाली जाय आनी ताच्या खडवळान म्हजो हात घाली जाय, तो व्हड मात्र हांव पातयेतलो. पळया एक दीस तोमास आसलेल्या वेळार जेजू आयलो आनी कितें म्हणालो तोमासा, तोमासा मुखार ये, तूं म्हणटालो न्ही पळय गे, तूं सांगतालो ताच्या हाताच्या बुराकान म्हज्या बोटां घाली जाय, ये बोट घाल. ताच्या आडवळान ताच्या खडवळान म्हजो हात घाली जाय, ये म्हणून जेजू खुद्द तोमासा सांगतना तोमास एकत्तपटी शेरमेता, एकत्तपटी खंगल जाता, सरपडता, दिंबेर पडता आनी एक नवो अनुभव ताका जाता. सोमियाचो नवो अनुभव. आनी तो कितें पडटा, कितें म्हणटा, म्हज्या देवा म्हज्या साईबा, म्हज्या देवा म्हज्या साईबा. पळया म्हज्या देवा म्हणटा तो, म्हज्या साईबा म्हणटा तो. एक नवो एक्सपिरियन्स, एक नवो अनुभव जिवंत जेजू थंय ताका जालो, एक नवो अनुभव. आनी त्या अनुभवान बरलेलो तो तोमास कितें करता, आपलें जिवीत सोम्याक समर्पिता. ती ल्हानशी दोन काण घेवन ती वचून तो केरळाक येता, तो मदुरै मिसांव सुरू करता तमिळनाडान, आनी थंयसर तो मरता. पळया खंय आसा इस्रायल, जेरुसलेम, खंय आसा भारत, खंय आसा मदुरै. म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो, आनी ताका म्हणटात जिवंत जेजूचो अनुभव, जिवंत जेजूचो अनुभव. आज हे फेस्त आमी आचरण करतना हो अनुभव आमकां जावंक जाय, जेजूचो अनुभव आमकां जावंक जाय. एक फावटी एक क्लासींत एक टिचर म्हणाली भुरग्यांक इस्टराच्या फेस्ता वेळार, पास्कांच्या फेस्ता वेळार एक होमवर्क दिलें भुरग्यांक. जेजू जिवंत जाला म्हणली खंयची एक
प्रूफ साक्ष म्हणजे खाली एक तुम्ही हाडणेसय तुमकां होमवर्क जेजू जिवंत जाल्ल्याक एक साक्ष एक प्रूफ तुम्ही हाडून येसय कसलेंय जायत म्हणून तांणी टिचरीन भुरग्यांक होमवर्क दिलें जायत म्हूण भुरगीं गेलीं थोड्यांनी जिवंत जेजूची इमाज हाडली थोड्यांनी जिवंत जेजूची पिंतूरां हाडली थोड्यांनी जिवंत जेजू विशयां बरो प्रबंध बरयलो थोड्यांनी जिवंत जेजू विशयांत साहित्य संगती पिक्चरान दाखोवन दिल्यो कळ्ळें गे एकलो जेरेमी म्हणलो भुरगो आसलो जेरेमी त्या क्लासींत तो एकलो पापासो भुरगो कांय शिकपी न्ही तो दाड्डा भुरगो त्या भुरग्यांत त्या क्लासींत आसलेल्या निमाण्या भुरग्यां पैकी दाड्डा बजी कांय फायद्याच्यो नासलेल्या भुरग्यां पैकी एकलो तो वत बसला फाटल्यान टिचरीन ताका विचारलें जेरेमी तूं कितें हाडून आयला तो म्हणालो हांव काली तांती हाडून आयलां म्हळ्यार भितर कांय ना कर्ल मात्र काली तांती हाडून आयलां म्हणालो सगळीं हांसलीं तूं तांती हाडून आयलां हांगा इमाजी हाडल्यात हांगासर बरी बरी पिंतूरां हाडल्यांत तूं तांती हाडून आयलां काली आनी जेरेमी म्हणालो टिचर ओरी तो फोंड हाचे भितर कांयच ना आनी जेजूचें जिवंतपण रित्या फोंडा वरवीं उगडापें जाल्लें जेजूचें जिवंतपण रित्या फोंडा वरवीं उगडापें जाल्लें आनी हो रितो फोंड हें तांती म्हणालो तो सगळो गिगाजाप सगळ्यांनी ताळयो भेटल्यो आनी जेरेमीकच पयलें प्रायज मेळ्ळें म्हज्या मोगाच्या भावार भयणीनो कित्याक म्हळ्यार रितो फोंड जेजूच्या जिवंतपणाक आमकां एक साक्ष जावन आसा देखून आजुनूय तो फोंड जेरुजलेमांत आसा जायतीं जाणां येतात त्या फोंडा लागीं बसतात मागणें करतात आनी जेजूची कृपा मागतात म्हज्या मोगाच्या भावानो भयणीनो जेजू जिवंत जाला की ना म्हणून आमकां सवाल विचारतना आमी म्हणटा वय जेजू जिवंत जाला न्ही गे एकलो दादलो मनीस म्हाका मेळ्ळो इल्लें टायट घाल्लें ताणें हांव एका बेठेक वयताना फादर कालें कसो आय सायबा बरो फादर म्हाका इल्लें झगडें जालें न्ही खंय बारांत काल्याक झगडें जालें काल्याक म्हळ्यार तो म्हणालो म्हजो एकलो इश्ट जेजू जिवंत जावंक वचूं ना सायबा तुमी बेश्टे पटी मारता तशें म्हणालो ताका म्हाका राग येयलो म्हाका ताका आर्ग्युमेंट जालें हांवें म्हळें जेजू जिवंत जावंक नासलो जाल्यार हांव आसतोन तो ना म्हळें हांवें सांगी ना सूख घे हांवें सांगलें सूख घे सारकें घे म्हणालो करेक्ट म्हळें तुवें हांवें म्हळें तुवें सांगलें करेक्ट जर तर जिवंत जेजू जिवंत जावंक नासलो जाल्यार तुंय आसतो ना हांवूय आसतो ना इगज मताय आसती ना भवी सभाय आसती ना म्हळें म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो जेजू जिवंत जाला तो आमच्या मदें आसा देखून आमी तुमकां सवाल विचारतना जेजू जिवंत जाला गी हां वय जेजू जिवंत जाला म्हणटात वय गे म्हणटाय की ना जेजू जिवंत जाला की ना जाला बरी तकल्याला येतात जिवंत जेजूचो अनुभव जाला गी हां हांगा कोणी तकल्याला येना पळया जिवंत जेजूचो अनुभव जाला गी हांव विचारना तुमकां केदोळा जालो सांगा म्हणून जिवंत जेजूचो अनुभव सांगूं जाय जिवंत जेजूचो अनुभव द एक्सपिरियन्स ऑफ द रिजन लॉर्ड सांगूं जाय तोमासाक जाल्ले बरी म्हज्या देवा म्हज्या सैबा वय म्हज्या मोगाच्या भाव भयणीनो तो अनुभव कोणाक जालो तो अनुभव साऊलाक जालो साऊलाक दमास्काच्या वाटेर साऊल आसलो पाऊल जालो तो अनुभव अगोस्तिन्याक जालो तो अनुभव महात्मा गांधीक जालो तो अनुभव जायत्या भगवंत म्हूण सांग न्ही आमच्या मलगड्यांक आमकांय जाला आनी तो अनुभव आमी दोन घेवंक जाय पूण नायट विजील जाली आनी हांगासर जायतो लोक आसलो आनी आजुनूय म्हाका मेसेज धाडटात फोन करतात म्हणटात नायट विजिला दिसा मागलेले सगळें फावो जालें कित्याक म्हळ्यार त्या दिसा एक जिवंत जेजूचो अनुभव आमकां जालो वय म्हज्या मोगाच्या बाबडीनो फकत नायट विजील न्ही हर एक मिसाचें बलिदान हर एक देवाचें उतर हर एक बाबार्थाची करणी हर एक सोम्याचो संबंद आमकां एक नवो अनुभव जावंक जाय अनुभव आनी ह्या मुखांतर आमी सोम्याक साक्ष जावंक जाय देखून आमी कितें करूंक जाय जेजू इतलेंच म्हणटा जिवंतपणाच्या परबे दिसा तो म्हणटा हांव जावन आसा
उजवाड हांगा पळयतात तुमी पास्काची वात न्ही गे कित्याक पास्काची वात हांगासर जेजू जावन आसा उजवाड क्रिस्त जावन आसा उजवाड आनी हो उजवाड आमी घेजय देखून कालच्या दिसा ही वात पेटयली नव्या उज्या वरवीं आनी ह्या वाती तावन सगळ्यांच्यो वाती पेटल्यो आनी ह्यो वाती म्हळ्यार हो संदेश कितें म्हळ्यार जेजू क्रिस्त जेजू उजवाड आनी हो उजवाड तुमी घेवंक जाय आनी तो उजवाड तुमी अंतकारांत आसलेल्यांक प्रगट करूंक जाय देखून जाल्यार जेजून म्हळें तुमी संवसाराचो उजवाड दिवटणे दवरलेल्या त्या उजवाडा बरी तुमचो उजवाड मनशां मुखार परजळ जाय तुमचो उजवाड मनशां मुखार परजळ जाय आनी लोकांनी तुमची बरी कामां पळय जाय आनी सर्गीच्या बापा महिमा दी जाय देखून म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो आमी सोमयाचो उजवाड घेवया आमचे ते आमचोच म्हणलो उजवाड ना आमचेच म्हणलो उजवाड ना कळ्ळें गे काजुल्याक आसा खंय काजुलो म्हणटा गे म्हज्या गाणीन उजवाडटा म्हणून आमकां काजुल्या बरी उजवाड ना आमचो उजवाड आसा जाल्यार सोमयातान तो उजवाड आमी घेवंक जाय निरंतर घेवंक जाय आनी त्या सोमया वरवीं तो उजवाड सोमयाचो आमी घेवंक जाय आनी तो उजवाड आमचे थंय आसुल्लो आमच्या सेसमारा आमच्या समाजेंत अंतकारांक आसलेल्यांक तो आमी दिवंक जाय कसो दिवचो बऱ्या करण्या मुखांतर सेवेच्या मोगाच्या त्यागाच्या भोगसण्याच्या करण्या मुखांतर तो आमी उजवाड वांटूंक जाय आनी ह्या मुखांतर आमची बरी कामां पळयल्ले उरले सगळे सोम्याक तांणी महिमा दिवंक जाय असलें क्रिस्ती जिवीत जिवंक ह्या पास्काच्या दिसा आमकां देवाचें उतर उलो दिता तसलें जिवीत जिवंक सोमी आमकां आदार करपा दिवं दी म्हण ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळा मागया आमेन. भावार्थाची उसारणी करया सतमंता देवाक सर्पदेवारा बापा सर्गान प्रतिविचार असणारा आणि जेजू ख्रिस्ता त्याच्या पुता आमच्या सोनिया जो पवित्र गरीब संभवलो आमकां मरेतां जल्मलो पांच पिलकाताने कोसले ताका कुर्सार जोडलो तो मेलो आनी ताका निकेपिलो तो मेल्यामध्ये देवलो तिसरे दिसा मेनेंडलो जिवान जालो सर्गार सोडलो सर्पद्र देवबापाच्या उजव्याक बसला तेंता जियांची मेल्यांची मुजगीर येतलो सत्वंता पळयतज्ञा कथोलीक सभे भक्तांचो वेक्तार पतींचे मोक्षणे कुडीचे जिवनपण सुस्नाचे जिवीत आमेन. भावार्थ्यांची प्रार्थना भाव भयणीनो म्हजे नवी म्हज्या सगळींच्या बापा कडेन तुमी कितेंय मागशा जाल्यार तो तुमकां आतां दितलो म्हणजे आतां भासवणी जेजून आमकां केल्ली जातली त्या आदी करून जेजूच्या नांवी सगळींच्या आमच्या बापा कडेन आमच्यो गरजो आमची प्रार्थना आतां सांगून घेवया मागून घेवया. तुमची जबाब बापा आमचे मागणे आयक. बापा आमचे मागणे आयक. बापा तुज्या पुता जेजून स्थापीत केल्ली पवित्र सभा ताच्या पुनर्जिवंतपणांतय संतोष पावतना ती तिचे भावार्थाचे आनी माया मोगाचे जिणे वरवीं एक जिवी साक्ष जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. पुनर्जिवंत क्रिस्ताची शांती आनी मोगाची लक्षणां आमच्या देशाच्या आनी समाजाच्या अधिकाऱ्या आनी हेर निवास्यां रुता जावन आमचो देश खऱ्या धर्मीक मावल्या मुखान प्रगती जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्या कर्नाटका राज्यांत आनी आमच्या जिल्ल्यांत शांती समाधान रास करूं आनी हर एकलो एकामेकाच्या साहवासान जियोन सर्वांच्या गरजांक पावो म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमची क्रिस्तांव कुटुंबां पुनर्जिवंत क्रिस्ताच्या आजरेन उद्देशीत जावन देवाच्या राज्याच्या वाटेन समकोन मागण्याची भावार्थाची आनी मोगाची केंद्रां जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. हे घडयो माउंट आबू आमचे बेयक्ती गरजोय उडा साडया. समाजेचो बरवसो जावन आसचे आमचे युवक युवती क्रिस्ताच्या मावल्यांनी बरोवन तांच्या जिणयेन त्या क्रिस्ता प्रामो जागो दिवन भावार्थांनी मोग रुपीत करचे हातेरा जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. या दबाजी परबे दिसा या बलिदानाक हजर जाल्ल्या आम्हा सर्वांचेर पुन्हा जिवन क्रिस्ताचे आशिर्वाद दराळ मापान देवोन दीत आनी तांचे वरवीं आमची जिणी फळादीक जावं म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक.
सांजू तद्देवा समर्पिल्ल्या फिरगेजीच्या आनी पुनशेतेच्या उदरकथे खातीर दान दिल्ल्या सुमेस्तांचेर तुजो भरपूर आशिर्वाद घाल. तांच्या वावंटीचो आनी दानाचो फळ हे तेश्ट मापान तांकां मेळासो कर. संगतस ह्या पुंतळार हाती धरली सगळी योजना लोकांच्या उदारपणाच्या सहकारान आनी कुमकेन शबितायेन पंथा पावय म्हूण मागता. बापा आमचे मागणे आयक. आमच्यो कासकी गरजो आतां उडासा गाडी हांव. बो मोगाळ बापा, एका मनान एका काळजान विश्वासान पातयेन तुज्या पांयां दवरल्या ह्या सर आमच्या सामुहीक आनी वैयक्तीक गरजांचेर तुजी उदार मनाची दिश घाल आनी मागल्या दिम परता तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. ಆಮೆನ್. ಪಾನ್ ಸಂಖ್ಯೆ 130 ಸಿ 51. Opunge Bapa Udogo Asu Waindaka Orasu Polam Cha Orasu Gurtam Cha Mogasu Opunge Bapa Mokarzasu Suvespura Deva Srishti Rasnara Betetav Tuka Undogo Vaso Munchavaran Kello Pritu Mendillo Atmi Poshan Zatolo Opunge Bapa Undogo Vaso Waindaka Porasu Poram Cha Vaurasu Gurtam Cha Mogasu Opunge Bapa Mokarzasu Srivespura Deva Srishti Rasnara Betetav Tuka Waindakanso Munchavaran Kello Pritu Mendillo Atmi Pilvan Zatolo Opunge Bapa Undogo Vasu Waindaka Porasu Poram Cha Vaurasu Gurtam Cha Mogasu Opunge Bapa Mokarzasu Opunge Bapa Undogo Vasu Waindaka Porasu Polam Cha Vaurasu Gurtam Cha Mogasu Opunge Bapa Mokarzasu भाऊ बहिणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर देवापान स्वीकार करवेशें मागून घेवया. तुझे बलिदान आपला मनाक आणि महिमे आमच्या नेमक्या पवित्रतेच्या देवा सर्वेश्वर मानून घेव. सर्वेश्वर आमच्या भो मोगाळ बापा, जेजूच्या मरणा आनी पुनर्जीवनपणाच्या ह्या बलिदाना वरवीं तुजी पवित्र सभा न्हू जीव आनी पोशण घेवन वाडत वेता. हे मनान धरून पास परबेच्या संतोशान भरलेल्या आमच्या काळजांनी ते आमी तुका भेटयता. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
सर्वेश्वर तुमचे सोवे असो. तुमचे सोवे आसो. आमची काळजा उबारूया. आमी ती सर्वेश्वरात उबारता. सर्वेश्वराक आमच्या देवाक दिन वासूया. सर्वेश्वरा पवित्र बापा सकाळी आमी तुका वाखाणो फावो ओ कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. पूण आदीक आनी उत्तम दिसा तुज्या महिमेची कितें वाखणणी व्हडच्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजूर आमची पास्काची बली तोच तो दुलो निरापराधी मेंढरो संवसाराचें पाप काडटा तो. आपूण मरोवन जाणें आमच्या मरणाचो नाश केलो आनी आपूण पुनर्जीवन जावन नवें जिवीत आमकां दिलें. देखून पास्काच्या संतोशाच्या नादार उल्हासा सगळो संवसार आनी सर्गींचे सर दालबार निरंतरी गायतात तुजे मुखार. सर्वेश्वर तू सगळी संसार भरला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गी तुकाच ओ सर्गी तुकाच ओ सर्गी तुकाच सर्गी तुकाच. सर्वेश्वराचे नावी येता ताकाच. ओ सर्गी तुकाच ओ सर्गी तुकाच. बापा खरंच तूं पवित्र आनी सगळी तुजी रचना तुका वाखणटा. कित्याक तुजे थावन जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता आमच्या सोम्या वरवीं पवित्र आत्म्याच्या सक्तेन सर जीव आनी पवित्रपण उपजता. उदें दिता अस्तेंत पर्यंत तुगे निर्मळ भेटण करच्याक एका शपथ तूं जमयत आसाय. देखून बापा खालतेपणी आमी मागणी करता तुका भेटोवन जाग हाडल्याची देणी त्याच पवित्र आत्म्या वरवीं तुज्या पुता आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमच्या तूं पवित्र कर. तो पराधीन जालो ते रातीन ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसां दिलो आनी म्हळें हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेसवरें जेवण जातस ताणें कार्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसां दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी हांटलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आनी सासणी कराराचे रगत
पातकांचे बोक्साने मेळच्याक तुमचे बसोत आनी समेस्त मनशां बसोत हें वारवतलें हे म्हज्या उगडासा करात. भावार्थासो गोड परगटुया. जेजू तुझे मरण आम्ही स्मरता, तुझे पुन्हा जीवार्पण आम्ही बघता, तुझ्या येण्या सुम्या जेजू आम्ही अद्रेता. बापा, आमच्या सोडून वसोत तुझ्या पुतां ससलेल्या कश्टा मरणाचो ताच्या अनंतरीत पुनर्जीवनपणाचो आनी सरकार चडण्याचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी तो परत येतलो म्हणून ताची वाट पळोवन आसा. देखून आमी उपकार काळजान हें जिवीत आनी पवित्र पावन दिता तें बलिदानच तुका समर्पीत हांव. हे बलयेन आपल्या मरणान आमकां तुजी इश्टगत जोडली. तीच बली आतां तुजी पवित्र सभा तुका भेटयता. तिजे तुजी दयाळ दिश्ट घालून आनी तुज्या पुताच्या कुडीन आनी रक्तान पोसताय तांकां ताच्या पवित्र आत्म्यान भरून आनी जेजू सभे एक कुडू आनी एक आत्मो आमी जावंक निर्मी. तुका भेटलेले सासणीक दान तूं आमकां करूं अशें देवाचे भोवभाग्यवंत आमकार मुरयेच्या, भाग्यवंत जुजे तिच्या पतीच्या, भाग्यवंत धर्मदूतांच्या, भाग्यवंत जुतात देवाच्या आनी वैभवी रक्त साक्षांच्या आनी समेस्त भक्तां सांगता तुवें विसरून काडलेल्यांच्या दायजांत आमकां वांटो मेळ्ळो. तांचे विनवणेचो आधार आमकां निरंतरी मेळटलो म्हूण आमी विस्वास धरता. बापा, हे बलये वरवीं आमकां तुजी इश्टगात मेळ्ळी, तिचे वरवीं सगळे संवसाराक शांती आनी तारण फावो कर म्हूण आमी मागता. तुज्या साकरा फ्रांसीस आमच्या भगयन बापाच्या, पिटर पौल आमच्या गोवळी बापाच्या संगता, पवित्र सभेच्या समेस्त गोवळी आनी मनेऱ्या बराबर तुज्या पुतान तुका जोडून घेतलेले सगळे परजे संगती ह्या संवसारान वाटसुरी तुज्या पवित्र सभेक बवरतान आनी प्रिती मोगान तीर कर. तुजे हुजेर एकठांय केल्ल्या तुज्या कुटुंबाची मागणी दयेन आयकून घे. कनवळ्या बापा, संवसारान शिंपडलेल्या तुज्या भुरग्यांक दये करून तुजें तें एकठांय आमच्या मेल्ल्या भावा भयणींक आनी तुजे इश्टगती त्या संवसाराक अंतरलेले समेस्त माईपासान तुज्या राजान घे. ते आमी तुजी महिमा बघून सासनाक दोशी जातल्या म्हूण आमकां बरवसो आसा. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सपदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सोडून दर्याज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थना म्हणया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या बक्षिता तशें आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणे पडोवंक दिनाका पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेश्वरा, सर वायटांतली आमकां निवार. दायक आनी जिवितां सबस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडूनदारा जेजू क्रिस्ताचें येणें भरवशान रयतल्यांक आमकां योदार काकुतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकाशांतली वाटय. समिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर नदर घाल
आनी तुज्या अपेक्षेवर म्हणजे तिका शांती देनी एकवटान सांबाळ तुझी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक आमेन. सोम्याची शांती आणि समाधान सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दिवया. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करते आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करते आमची काकूत कर. देवाचे शेळे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही जावं आसा देवाची शेळी संवसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या ह्या जेवणाका पयलीं आमी सुभागी. पूण तुज्या उतरांस म्हाका भलायकी मेळटली. जिविताक ಪಾಣ್ಸಂಕೋ 182 D66. मगळ भाव भयणीनो तुमकां सवेळ पास्कांच्या बेस्ता दीस तुमकां आमी जिबेर सेवया. तुमकां फोत भक्तीन आमी मान दिवया. जीवितासो उज्वाळ संसारासो सोमी जेजू मोजो दैविकानात बसो आत्मीतान भागोसो वेदमातास्रो मोजो उंडो जीवितासो उज्वाळ संसारासो सोमी जेजू मोजो दैविकानात बसो आत्मीकतान भागोसो एकमातास्रो मोजो जेजू बोऱ्या बोऱ्या दी तू जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका जेजू कोळ्या बोऱ्या दी तूं जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका करेस करी वाट करेस जिवीत आमचे करे मीठ प्रत्वेचे पूर्ण जीवन कोण कीर्न आमच्या परवशाचे देणे क्रिस्तायाचे जेजू गोड्या बोऱ्या दी तूं जिवीत म्हाका जेजू क्रिस्ता करया दयेन तूं पाव म्हाका
तूं पाव म्हाका प्रार्थूया. सर्वेश्वरा आमच्या प्रितीच्या बापा, पास्काच्या गुटावरी तुवें आमकां नवी केल्याय. ही नवी जीव मोवाळायेन राख, सांबाळ आनी वाडय. आनी जेजू बराबर मायमेवून पुनर्जीवनपणाच्या प्रकाशांत सासणाचें सूख आमकां पावय. या आमी मागता क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. मगच्या भावानो भयणीनो, भक्तीपणान मिसाच्या बलिदान वांटेली जावना. देवाची भरपूर आशिर्वादां जोडून घेतलेले तुमकां समेस्तांक हांव अभिनंदन पडयतां. देवाची आशिर्वादां मागता. माध्यमा मुखांतर मिसाचें बलिदान भेटयता तुमकां समेस्तां अभिनंदन. देवाची भरपूर आशिर्वादां तुमचे सदांच मागता. जिवंत जेजू क्रिस्त तुमकां आपल्या अभ्यासांनी बरोवन दी म्हूण मागता. ह्या संदर्भात तुमकां समेस्तां मागीर संतोश बरीत पास्का बेस्ताची उल्हास पटयता आनी म्हणटा विश यू व्हेरी हॅपी इस्टर टू यू ऑल. थँक्यू. देव बरें करूं. समी जेजू जिवंत जेजू तुमचेर भरपूर आशिर्वाद घालून दी. तुमकां बेसांवांनी बरोवन दी. सगळें जिवीत नंदन करूं दी म्हूण म्हजें मागणें तुमचे खातीर सदांच जावन आसा. आज संजेर तावन एक हप्तो हांव हांगासर आसचो ना. बाप रॉबर्ट तुमचे सांगात आसतले. तशेंच बाप स्टॅनी हांगासर येतले. तुमच्या गरजां पावतले. ह्या संदर्भात म्हजे बसत तुमी मागा. मंगळार सकाळी 8 वरां तशेंच 10:30 वरां नोवेनाची मिसां आसात. 12:30 वरार आयिल्ले भक्तीकांक जेवण आसा. ह्या जेवणाची मंडावळ घालूंक मदर तेरेसा वाड्याकारांक. येवच्या ब्रेस्तार संजेर 5 वरार मीस, शुक्रारा संजेर 5 वरार मीस आनी सक्रामेंताचें आराधन आसा. आस्तावन आंबोरी सर्गींच्या राणी उल्हास पाव म्हणल्या मुखांतर सुरू करची. आदल्या इतर मिसांचेर जमा जाल्लें दान रुपये 16,680 30 आनी 5 तुमच्या उदार मना तुमकां देव बरें करूं. येवच्या इतरांची देवस्तुती चलून व्हरूंक नित्यादर वाड्याकारांक. येवच्या शनिवार इगर्ज नितळ करूंक नित्यादर वाड्याकारांक. मेच्या 8 तारखेर आमच्या फिरगजेंतल्या 7 जाणां भुरग्यांक पयलो कुमगार आसा. मीस सकाळी 10 वरार भुरग्यांक दोतोरनो सुरू जाल्या. फाल्यां तावन भुरग्यांनी सुखनासतना दोतोरनीक येवचें. बगेवंत हप्त्यांतल्या सोमारा, मंगळार आनी बुधवारा वाड्यान पिडेस्तां खातीर मिसां आसा केल्लीं. ह्या वेळार पिडेस्तां संगी सडी संख्यान वाड्याकार हाजीर आसलीं. तुमकां अभिनंदन पडयतां. तशेंच सगळी मंडवळ केल्ल्या गुरकारांचो प्रतिनिधीचो उपकार बावडतां. तुमकां देव बरें करूं. आदल्या इतरा जाल्ल्या फिरगज गोडी परिशदेच्या निर्णया प्रमाणे मेच्या 29 तारखेर 29 तारखेर आमी आमच्या फिरगजीचो दीस वा समुदायाचो दीस आचरण करतल्या. त्या दिसा संजेर 4:30 वरार मिसाचें बलिदान. उपरांत व्हडल्या हॉलांत सभा आनी संस्कृतीक मोठें कार्य. उपरांत मिनी हॉलांत जेवण आसतलें. हाची सगळी मंडवळ आमच्या फिरगजींत अस्तित्वाक आसलेल्या आयोगाच्या मुखेलपणाखाल करतले. तशेंच तसो संयोजक चेतन रोड्रिगेज हाचे मुखेलपण घेवन ही सगळी मंडवळ करतलो. फिरगजीच्या दिसाच्या खर्चा बाबतींत फिरगजेंतल्या हर एक कुटुंबान मिनिमम रुपये 300 मिनिमम सडीत कितलीय तुमी दिवेत तुमी दिवंक जाय. उर्वेचें मोल चड आसा. मांस जावंक पुरो, रांदोळी जावंक पुरो, सगळी रेट चड आसा. देखून 300 रुपये पावनात. पूण उणें आमी 300 रुपये दवरल्यात. तितून 300 न्ही इल्लेशें चड तुमी दिवन कुमक करूंक तुमकां उलो दिता. आनी तुमचो आयवज तुमचो वंती कितें आसा ती मेच्या 15 तारखे भितर तुमी तुमच्या गुरकारा लागीं दिवची. आनी गुरकारांनी ते जमा करना हांगासर ऑफिसान तुमी हाडून दिवची.
एका गुरकार तुमकां मेळोंक जायना जाल्यार तुमी ऑफिसांनी तुमी हाडून दिवयात पण गुरकारा तुमी तिडसीची आनी गुरकाडे दिल्यार भोव बरें गुरकारान ती हांगासर ऑफिसांत हाडून दिवची आनी उपरांत आमी तुमकां ते सांगतले हांव येवचो आयतार पास्का काळोचो दुसरो आयतार ह्या आमच्या आयतारा काकुळतीचें फेस्त आमी संभ्रमता भगीन दप्त्याच्या सगळ्या देवस्तुतेक सहकार दिल्ल्या आणटेली जाल्ल्या समेस्तांक हांव देव बरें करूं म्हणटा देवाची भरपूर आशिर्वादां मागता कालच्या दिसा सगळे देव बरें करूं म्हणा देखून परत म्हणून वचना समेस्तांक देव बरें करूं येवच्या इतर मिसा उपरांत सांजूद एसोसिएशन संध्याची जमत आसा संध्यानी जमत घेवचें फाल्यां तावन हांगासर सॉरी कोणाक जिवंत जेजू घेवंक आसा तांणी घेवयेत हांगासर आसा पण भक्तीन घेया आनी तुमी जिवंत जेजूची ससाई मागा आतां आमी उबी रावया आनी नव्यान करया सांजुदाच्या मनाक पात्रून सांजुता देवा आमचे पासोत विनाती कर पात्रून सांजुता देवा आमचे पासोत विनाती कर पात्रून सांजुता देवा आमचे पासोत विनाती कर हे संवसारी जेजू सैरव आनी दमदो जावन आसलेल्या बघेव सुतात देवा हे आमच्या मागण्या तूं आमचे सवे मेळ जेजू सोडूनदार असो मोवाळ मोग जाणा जाल्लोय ताच्या सोडुनीची स्वार्था तुवें पयस आसलो लोकांक गाजयली क्रिस्ताच्या आनी मनशा कुळाच्या मोगान बरोवन तुवें रक्त साक्षाच्या मरणाद्वारे सर्ग आपणायलोय आनी अशें ह्या संवसारी जेजू लागीं तुका आसलेलो इश्टागेचो बांद तुवें स्थिर केलोय बारीक कटसर श्रेणीची सांपण निराशेच्या परिस्थिती आसलेल्या असो तूं केली शरोती जावन आसाय तुजे मजतीचेर बरोबर सोनी म्हजी घर जावन तुज्या पुणशे तापातीने आयला ही घडी भोवनपणी आमची गोरजो ताच्या मुखार आमी संबारपिया सांगता मागीर म्हज्या मतीर काळो काडणं म्हजो बाबार दंडण पेसाडच्या म्हज्या आत्म्याच्या वैरीक तूं तुज्या पस्तली पदवेन वयस जावंडाय हे संता म्हज्या कर्जाच्या गोड्या तावन तूं गोलो मारता अशा सणलेल्या बरोस तुमचे केरीत तेणें तुका देवान दिला म्हजे जिणयेचे कंडे कुठे म्हज्या कर्जाची कोडसो हांव तुका भेटयता तुज्या मोबायल माई पसीन वादिकीत तूं म्हाका मोगान आदासूं सुदारसन वर हांवें पतीन तुजे कडेन मागलो उपकार तूं म्हाका जोड दी अशें आमचे सुमया जेजूचे महिमे वंत नांव तुजे मजतीन अदीक परगटलेलें जावं आमेन सांजूता देवा तसो दाबाजीक आशिर्वाद घेवंक आमी तशींच रावया दया करून उबे रावया तकली बघूया जेजूच्या पुनर्जीवनपणाच्या धाबाजी परबे दिसा सर्वदा देव बाब तुमचेर आशिर्वाद घालून आनी दयाळपणी सगळ्या पातकांनी तुमकां निवारूं जेजूच्या कश्टा मरणाचो काळ समतस संतोष बरेत काळ जाणी ताजें पुनर्जीवनपण तुवें संभ्रमता उतरां वरच्या आनंदान शास्त्राचे परबेंत तुवें वांटो घेवंक फावो आनी सपोद्वेदा देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आपलो पवित्र आशिर्वाद तुमचेर घालूं वचून या जीवन क्रिस्ताच्या शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडता हालेलुया हालेलुया देवाचे व्हड उपकार हालेलुया हालेलुया मगर बाबडीनो निमाणे गीत जाल्या उपरांत आमचे ह्या जगाचें घर आशिर्वाचन आसा एक घडी बरो रावून तुमी सहकार दिवंक तुमकां उलो दिता पाण संख्यो 269 K1 हालेलुया ख्रिस्तानांतलो जीवन जाला आनी केली सुरसुना हालेलुया हालेलुया ख्रिस्तानांतलो
पावसाचे ते सकाळी शिला लोटले ते वेळी अंतर स्फोटलो सूर्य उदेलो जेजू पुन्हा जीवन झाला संसारात प्रकाश पावलो हालेलुया हालेलुया ख्रिस्मोनातलो जीवन झाला आणि किती स्मरा सोना मुगाल पुत्रा सोवे औकार मोरे आशीर्वाद देव आमकां भगेन पुरुषाचे गुरुवेन योरम काम चे देवा आमच्या अनुस्मरणांतले बापाचे बुद्धाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आम्ही तुमकां समिस्तां देव बरें करूं तुमी आगमेंत वरी येत व्हरतना जागृतायेन व्हरचें सेपी नाकात पूण आगमेंत व्हरच्या फुडें एक घडी भर थंयसर ह्या जगाच्या घराचें आशिर्वाचन आसा तें येवंक तुमकां विनंती करता.